जे येरादारी संबंधित धंदे आसा ते बहुजन समाजाच्या हातात आसा म्हणटकर तांकां तेंको दिवपाक गोंयचे मुखेलमंत्री ह्या नात्यान आपले पुराय सहकार्य आसतलें म्हण मुखेलमंत्री सावंतान त्या वेळार आश्वासन दिल्लें। उपरांत येरादारी संचालका बरोबर जाल्ले संयुक्त बसकेंत 32 मागण्यो सरकारा मुखार मांडिल्ल्यो। मात 4-5 म्हयने जाले तरी अजून एकूय मागणी पुराय केल्ली ना म्हण कागाळ अखिल गोंय खासगी बस धनी संघटनेचो अध्यक्ष सुदीप तामणकारान केल्या। तशेंच रोड टॅक्स कमी केला तातूंतय घोटाळो आसा म्हण आरोप तामणकारान केला। RDXGOA खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। प्रमोद सावंत सरकारचे गोंय राज्यान जेन्ना येयले त्या वेळाचेर आमच्या संघटनेक आफोन व्हरून एक एश्युरन्स दिल्लो गेल्लो त्या वेळार की जो बसीचो धंदो आसा तसोच टॅक्सीचो वेवसाय आनी बाकीचे जे संबंधीत वाहतूक धंदे आसा हे सर्वसामान्य म्हणजे बहुजन समाजाच्या लोकांच्या हातीन आसा आनी हे धंदे सांबाळपाक पूर्णपणान आपूण गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री म्हणून सगळो आपलो पूर्ण तुमकां पाठिंबो आसतलो, सपोर्ट आसतलो आनी योग्य तरेन सरकार तुमकां मदत करतले अशें एक आश्वासन आमकां त्या वेळार दिलें गेलें। 24 जुलयाक सेक्रेटरिएटान एक व्हडली मिटींगूय जाली। मुख्यमंत्री हजर आसले, ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर हजर आसलो, ट्रान्सपोर्ट सेक्रेटरी हजर आसलो, डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट हजर आसलो आनी आमच्या तर्फे 7-8 लोक बसमालक संघटनेचे हजर आसले। जवळ जवळ 32 मुद्दे आमी सरकारा मुखार दवरलेले जे आमचे पेंडींग आहा। तरी आमकां त्या टायमार डावट आसलो की डायरेक्टर जो येयल्लो राजेंद्र सातर्डेकार ट्रान्सपोर्ट डायरेक्टर आहा तो नवो आहा हें आमकां दिसून येतालें त्या वेळाचेर आनी आमी मुख्यमंत्र्याक इमिजिएटली तेच मिटिंगेन सांगलेलें की डायरेक्टर जो आहा तो आमकां नवो कहो दिसता। पूण मुख्यमंत्र्याक मागीर सांगलें की आपूण आसा, जर वयर सकयल कितें जालें जाल्यार तुमी आपल्याक सांगा, आपूण कितें आहा तें तुमचें करून दिवपाक जबाबदार आसा। जवळ जवळ 4-5 म्हयन्याचो कार्यकाळ गेलो। सांगपाक दुर्दैवी कहें की आयज पर्यंत डायरेक्टरान एकूय मागणी जी आहा ही पूर्णत्वाक येयल्ली ना। रोड टॅक्स कमी केला आहे स्कॅम ना डिलरांच्या ताब्यान जवळ जवळ भरपूर प्रमाणात BS4 गाडयो पडलेल्यो आसा आनी 1 एप्रिलच्यान तांकां BS6 गाडयो विकपाक जाय सुप्रीम कोर्टाच्या। तेका लागून हांगासर पळय कितें आसा न्हू, आतां खंयचो मॅन्युफॅक्चरर कंपनी जेन्ना गाडी तयार करता तेन्ना ट्रान्सपोर्टेशनाचेर एक वांटो काडून दवरता, मागीर आपलो फायद्याचो एक वांटो काडून दवरता, तशेंच एडवर्टायजमेंटाचेर पयशे आसता मार्केटिंग करपाक गाडयेचेर। जेन्ना मॅन्युफॅक्चराक दिसता पयशे जर कमी करपाक जाय एडवर्टायजमेंटाचे पयशे कमी करपाक शकतालो। सरकारान रोड टॅक्स कमी करपाची गरज नासली हांगासर। फाल्यां बसवाल्या कडेन पयशे भरपाक तर जायना। आयज रस्त्यांची परिस्थिती अत्यंत वायट आहा आनी आमची मोडतोड वाडटा म्हणून आमी फाल्यां जर सरकाराक सांगलें रोड टॅक्स भरपाक जाय जाल्यार सरकार सोडटलो? 25% फायन घेता आमचे कडसून एक दीस चुकलो आनी एक दीस। ते सरकार कोणाच्या वायट्याक लागून 50% टॅक्स भरता? बट तितूनय गोळा ट्रान्सपोर्ट सेक्रेटरीन ताका एप्रुवल दिवंक ना। नोटिफिकेशन तो ऑर्डिनन्स काडला, कोणी काडला पळया। ऑर्डिनन्स जो काडला तो लॉ डिपार्टमेंटांतल्यान काडला, ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान काडपाक जाय।